नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची दुच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। केळी हें फ्रूट सदांच सगळ्यांगेर हाडटात किंवा आसता। तितूंतली थोडी आमी खातात तर थोडी दुसरे दिसा चड पिकतात। मागीर असो प्रश्न पडटा की ह्या केळ्यांचें करप तरी कितें। रोखडेंच तेचेर किमसाय बुणबुणटात, मागीर आमी ती उडोवपाक काडटात। सिंपल ह्या उडोवपाक काडिल्ल्या केळ्यां पासून आज आमी एक रेसिपी करूया जी हेल्दी आनी टेस्टी आसा। चलात तर आमी रेसिपी सुरू करूया। हांगा हांवें पिकिल्ली 4-5 केळीं घेतल्यान तेंचे आतां हांव बारीक अशे स्लायस मारता आनी मिक्सरान घेतल्यात स्लायस मारून। आनी हे न्ही आमी उदक घालप ना, कांयच घालनासतना हे मिक्सरान घालून काडया, बारीक पेस्ट करया ताजी। हे पळय अशी बी पेस्ट जावपा जाय। हे पळय त्या उदक घालनासतना जालें ही हां, कारण पिकिल्ली न्ही ती रोखडीच अशी जाता। आतां आमी हें कुशीन दवरया आनी गॅसाचेर एक हांवें पॅन दवरला, तातूंत 2 चमचे तूप घेवया आनी तातूंत न्ही हांवें काजूची कुडकी केल्ले ते पयलीं मातशे रोस्ट करून घेवया। 1-2 मिनटां अशेंच मातशे तेलान काडले न्ही ते मागीर म्हणजे टेस्ट तेजो बरो लागता। तुपान मातशें तळून काडले म्हणटकीर हरशीं घाल्यार जाता। आनी कितें फक्त काजूच्योच बियो घालपाक जाय अशें ना, तुमच्यांनी दुसऱ्यो खंयच्याय घालूंक जाता। आनी केळीं सुद्दां उरिल्लीं हेजी तीच घेवपा जाय अशी ना। आनी तुमचे कडेन हाडिल्ली ताजी सुद्दां केळीं आसलीं आनी तुमकां करपाक जाय जाल्यार तुमी करूं शकता। आतां आमी काडून घेवया। आनी ह्या सायडीन हांवें पॅन घेतलां आनी तातूंत तें वाटिल्लें बॅटर केळीचें आतां हांवें एक पॅनान घालां आनी तातूंत 1 चमचो भर हांवें सद्याक तरी 1 चमचो तूप घालां आनी हें आमी आतां बरें चाळून घेवप। आनी हें न्ही 1 आनी 2 मिनटां न्ही 8-8, 10-10 मिनटां हें आमकां आतां म्हणजे फक्त चाळीत रावपा जाय। एकदम आमचो कासो चालूच उरपाक जाय ह्या रेसिपीन। आनी मातशें अशें स्टिकीशें दिसलें न्ही तशें आमी तुपाचो 1-1 चमचो तूप एकदम घालप ना, तें 1-1 चमचो असो घालत रावपाक जाय। हे पळय आतां मातशें म्हाका दाटशें दिसलें, बुडबुड्यातशें दिसलें, 1 चमचो तुमी तूप सोडात। गेले लास्ट विकेंडाक आमगेर पुजा आशिल्ली, भरपूर पिकी केळीं सत्यनारायणाची पुजेक म्हणल्यार कोणी केळीं घेवनूच येता न्ही, खूबच आशिल्लीं। मागीर हांवें चिंतलें की ताचो उपयोग करून घेवया म्हणून। हें अशें सामकें आटून घेवप। बनाना हलवा न्ही सुंदर, म्हणजे एकदम टेस्टी, एकदम आनी हेल्दी न्ही, ल्हान भुरग्याक असोच दिवपाक मेळटा। आमी आनी काजू बी घालतलीं, तुमकां जाय जाल्यार तुमी दुसरी ड्राय फ्रुट्सूय घालून ते बरें डेकोरेट करून भुरग्यांक दिवंक जाता। बरें अशें चाळीत रावचें पडटा तें मातशें। तातूंतलें सगळें स्टिकीनेस तेजी रव पळय आतां रवनेस आसा पळय न्ही हेजो बनानाचो तो वचपाक जाय म्हणून ते खूब वेळ आमी अशें चाळीत रावया। आनी न्ही गॅस बी मोठो दवरप ना, लो मिडियम फ्लेम दवरप। अशें ड्राय मातशें दिसता न्ही मागीर परत अशें 1 चमचो तूप घालप। अशें थोडें तूप सोडप। हे पळय हांवें हांगा न्ही इल्लोसो जिलेबीचो कलर आशिल्लो तो घाला
तेणे करून हो कलर मातसो वेगळो दिसता. मातसो कमी जाला, मागीर हांव इल्लोसो आनी घालतलें. ह्या अशी पिकिल्ली केळ्यांक बी कोणूच पळयना पळय. आनी बर्फी करून खालो म्हणजे हो हलवो सुंदर म्हणजे सुंदर लागता, टेस्टी. हांगा इल्लोसो वेलचेचो पिठो आमी पापडुया. आनी पळय कलर उदक मातसो थोडो घातिल्लो न्ही म्हण आतां इल्लोसो घाला हांवें. जितली तुमी तें दाटून हाडटा पळय न्ही तितली तुमची बर्फी आनी ताका न्ही शायनिंगूय येतलें. जितली तुमी चाळीत रावता पळय न्ही तितली. आनी ह्या स्टेजीचेर न्ही आमी एक कपभर साखर घेवया. ही साखर न्ही एक 150 ते 200 ग्राम आसतली, म्हणजे 1 कप. साखर घाली म्हणटा मातसो कलर चेंज जालो पळय. कित्याचोय असो यूज जायना अशें कांय ना. जितले वेळ आमी तें केलें पळय न्ही आतां आमी तरी म्हाका तरी 7-8 मिनटां जालीं हांव तें फिरयत आसा म्हणजे चाळीत आसा. इल्लें न्ही तूप न्ही हें सायडीन दिसपाक लागतलें. तेन्ना समजपाचें की आमची डीश मागीर तयार आसा म्हणून. अजून जालें ना न्ही. ही रेसिपीज फक्त चाळपाचीच. मातशें आतां दाट जायत आयलां. आतां न्ही आमी आमची काजूची कुडके आमी तळिल्ली पळय न्ही तुपान ते घालुया. आनी 1-2 मिनटां आनीक चाळया. थोडी हातून थोडोसो असो मैदा घालतात किंवा हेजें गंवाची पिठूय घालतात थोडी. अशें जायते प्रकारान हे हलवो करपाक मेळटा. खूब पद्दती आसात. आतां आमचें हें जाल्ल्यान जमा आसा. आतां आमी हें एक आयदनान काडून घेवया. पळय हांगा हांवें बटर पेपर घेतला. ताका न्ही अशें एक ताटानूच घेतलां हांवें. आनीक तातूंत तें हांव आतां तूप लायलां ब्रशान. आनी आतां आमी हातून तें ट्रान्सफर करुया. आमचें बॅटर हें सगळें. आनी हें न्ही हांगा हें बरें अशें हातून घालून घेतलें म्हणटरीच हें सेट करुया. आनी एक 2-3 वरां आमी हें सेट जावपाक दिवया. टायम दिवया ताका.
तुमी जाय जाल्यार फ्रिजान सुद्दां दवरपाक जाता नाल्यार भायरूय दवरपाक जाता. हे पळय हांवें एक वरभर दवरिल्लें. हे पळय तूप सुद्दां घट जावन आयलें पळया. हे पळय. चलात तर परत मेळुया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें.